नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल। उदकाचे एनओसीक पैसे, लायटीचे एनओसीक पैसे आणि कसले ट्रेड लायसनाक पैसे, एक शॉपाचे जनरल स्टोराचे पैसे खंयच्यान दितलो लोक? कोणाक लुटता तुम्ही म्हाका सांगा? गोंयकाराकूच लुटता, हे दूख लागता। येवकार तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आयचो व्हिडिओ काडपाचें कारण सांगता। सगळ्याक सुवातीक पयलीं हांव अनिल हरमलकार तुये पंचायतीचो 7 नंबर वॉर्डाचो पंच मेंबर हो व्हिडिओ काडपाचें कारण सांगता की आयज लोक जाय तो सगळे लोक म्हणटा की वयता थंय करप्शन, हें करप्शन तें करप्शन। हांव जाल्यार पंचायतीन आसून सुद्धा तुमकां सांगता की सुरवात जाता पंचायतींतल्यान करप्शनाक सुरवात जाता। तुम्ही म्हणटले तू पंचायतीन आसून अशें कशें तू म्हणू शकता काय म्हणून? येस, हांव सांगता। आयज इएचनाक पैसे, उदकाचे एनओसीक पैसे, लायटीचे एनओसीक पैसे आणि कसले ट्रेड लायसनाक पैसे, एक शॉपाचे जनरल स्टोराचे पैसे खंयच्यान दितलो लोक? वयता थंय करप्शन, सगळे करप्शनाची लूट चलली। हांव सरकारूच त्या क्वॉलिटीचो आसा, हांव सांगता। कितें तांकां विचारपी कोणूच ना। लोक म्हणटा अनिल तू ऑपोजिशन मरे, तू कित्याक विचारिना काय म्हणटा? हय आमी विचारता मरे, कितले मेरेन करूं शकता? जो मेरेन लोकांच्या सहकार्यान तो मेरेन तू कांयच करूं शकना। आज लोक दिता आणि मागीर सांगता आमकां अनिल आपूण दिले मरे ताका म्हणटा 50,000 तुमचे पंचायतीक आपूण 50 दिले आणि एनओसी घेतल्या मरे म्हणटा। अरे हें दूख लागता चड। सगळ्यान विशय येता हो म्हयन्याक 2 मिटींग जाता, फोर्टनायटली मिटींग। ते म्हणटा तू नासता काय म्हणटा थंय? जाल्यार अशें कशें जालें? हय आमी आसता मरे, आमी पास करून घेता मरे तुमचे एनओसी। पूण जेन्ना सायनिंगेक वयता तेन्ना खंय कितें जाता तें आमकां कळना। सो तेन्ना तुजे कडेन डिमांड करता तेन्ना तुजें कर्तव्य तितलेंच आसा की तुवें सांगूंक जाय बाबा अशें तो म्हाजे कडेन इतले पयशांची डिमांड करता। म्हणजे तुमी कितें करूंक सोदता की सगळे तुजे तकलेर घाल, तूंच पळय सगळें कितें तें। आमी जो मेरेन आमकां खबर आसा तो मेरेन आमी करूं शकता। आयज पॉलिटिक्सान हांव आसा आनी म्हाका प्राऊड फील जाता की हांव ज्या हेतून पार्टीन आसा, आरएसजी पार्टीन, सो म्हाजो आमदार सुद्धा त्या क्वॉलिटीचो आसा। सो तीच शिकवण आमकां येयल्या, सो आमी तशेंच करतले, करता। आज एकट्या कोणाक कापास जावचें ना सांगपाक की अनिलान 1 रुपयाक आतां 2.5 वर्सां जालीं पंचायत फॉर्म जावन 1 रुपयाक कोणाच्या एस्टिमेट जालो म्हणून खंय। सो प्राऊड फील जाता। सो लोकांकडे सगळ्यांक लागून मागता तुम्ही जे म्हाका सांग आतां जो पयशे घेता तिको रिस्पॉन्सिबल तूं आसा दिवपी। लुटता ते कोणाक लुटता तुम्ही म्हाका सांगा? गोंयकाराकूच लुटता, हें दूख लागता चड। आणि जो बाबडो कोंपरीतले पयशे काडून आनी खंयच्या कोणा कडल्यान पयशे घेवन रिणां काडून बीन घर बांदता तेचे कडल्यान 50 इएचनाक 50, 10,000 एनओसी, एका लायटीच्या एनओसीक 10,000 उदकाच्या एनओसी खंयच्यान दितले लोक? प्रत्येक माणसान विचार करपाची गरज आसा। आमी कितें करूं शकता? आमी जितलें जें म्हाका जाता तितलें हांव करूं शकता। हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की हांव म्हाज्या पंचायतीचें सांगता आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक पंचान अशी ही भुमिका घेवपाक जाय म्हणून। म्हाका प्राऊड जाता। हांव इतलेंच सांगता की म्हाजे पंचायतीन अजूनय सांगता, म्हाजे पंचायतीन 7 वॉर्डांतल्या लोकांक सांगता की जर खंयची एनओसीक तुमचे कडल्यान 1 रुपयाचो सुद्धा कोणी डिमांड केलो जाल्यार म्हाका कॉल कर। म्हाजो नंबर मेन्शन आसा, मोस्टली म्हाजो नंबर सगळ्यांकडे आसा। 1 रुपया घेयनासतना तुमकां एनओसी दिवपाचें काम आमचें। हे फक्त म्हाजे तुवें पंचायती मर्यादीक सांगिना हांव, हे प्रत्येक हे सगळ्या गोंयांत। प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल।